मनीषा उसगांवकर हाच्या वांगडा काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार हांणी भेट दिल्या उपरांत आयज पेडण्या नुस्त्याच्या बाजारांतल्या नितळसाण आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो हुस्को उजवाडाक आयला। ह्या भेटी वेळार मनीषा उसगांवकर हांणी बाजारांतली नितळसाण, ड्रेनेज आनी पार्किंग हाचेर गंभीर प्रश्न उबारल्यात आनी जायत्या मतदारसंघातले लोक हे साधन सुविधेचेर आदारून आसात, पूण मुळाव्या साधन सुविधांचो अजूनय उणाव आसा अशें सांगले। पावसाच्या दिसांनी उदक भरप आनी ड्रेनेज वॉटर ओव्हरफ्लो जाता, हाका लागून भलायकी नितळसाणेचो व्हड हुस्को निर्माण जाता, जाका लागून विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक सारखेच कठीण जाता अशें तिणी नदरेक हाडले। बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रश्नाचेर उसगांवकरान फुडें टिका करून परत आश्वासनां दिली, तरी योग्य सुदारणा आनी देखरेख प्रभावीतपणान चालीक लावंक ना अशें सांगले। तशेंच नितळसाण वायट आशिल्ल्यान भौशीक भलायकेच्या धोक्याचेर हुस्को उक्तायलो आनी परत घोशणा करच्या परस बेगोबेग दुरुस्ती कारवाय करची अशें तिणी सांगले। आज आमी हांगा फोंडेच्या नुस्तें मार्केटान आयल्या। खुबशे नागरिकांनी आमच्या मुखार समस्या मांडल्यो की ह्या मार्केटान नुस्तेकारांकूय खूब त्रास जाता आनी नुस्तें जे घेवपा येता तांकांय बी त्रास जाता। सो खंयचेय जर अशें नुस्तें मार्केट असलें जाल्यार पयली येता गोश्ट ती हायजिनाची, प्रॉपर ड्रेनेज, क्लिनलीनेस आनी तुमी आतां हांगा पळयलां परिस्थिती कितें आसा ती। जेन्नाच्यान आमी एंट्री केल्या दोनी सायडीन कचरो उडयल्लो आसा, हांगा ड्रेनेज ना, सगळी घाण पसरल्या आनी ह्या वातावरणान फोंडेकार येवन हांगा नुस्त्याचो बाजार करता। आतां फोंड्यान गेले 6 म्हयने आमदार ना, आमच्या आमदाराचे निधन जावन 6 म्हयने जाले। बाय इलेक्शन लागले, बाय इलेक्शन SCIच्या कारनाम्या लागून कॅन्सल जाले। SCIन जेन्ना इलेक्शन वेळेर घेतले ना आनी हायकोर्टान 1 वर्साचो टेन्युअर मेळना म्हूण इलेक्शन कॅन्सल केलें, आमची काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिका दाखल केल्ली आसा। पूण तरी आसतना आमकां अशें दिसता की येणाऱ्या 8 म्हयन्यांनी फोंड्यान आमदार आसचो ना, म्हणजे 14 म्हयने फोंड्या आमदारा शिवाय आसतले। तेन्ना आमकां दिसलें, काँग्रेस पार्टीक दिसलें, म्हाज्या बरोबर आज आसा आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आगियार, आमचे सेक्रेटरी मनीषा, आमचो वायस प्रेसिडेंट प्रयाग बोंद्रे आमच्या साथान हे आमी आज काँग्रेसीचे हांगा आज आयले। कित्याक फोंड्याक जेन्ना आमदार ना तेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी आमची ही नैतीक जबाबदारी की आमी ह्यो समस्या लोकांच्यो सरकारा मुखार मांडप। फाटले जेन्ना प्रचार जालो जेन्ना फोंड्यान मुखेलमंत्री कोपरा बैठक घेवपाक आयले, 40 कोपरा बैठका घेतल्यो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपूण फोंड्या स्मार्ट सिटी करतलो। आतां आमी कितें म्हणटा, स्मार्ट सिटीत पयसूच दवरात, आमकां फोंड्या एक फंक्शनल सिटी तरी करून दियात। फंक्शनल म्हणजे प्रॅक्टिकल आनी गरज आशिल्ल्यो गोश्टी। आतां हे नुस्त्या मार्केट गरज काय न्ही। आतां ह्या नुस्त्या मार्केटाची एक तुमच्या मुखार हांव एक सादें एक जें कितें हांगा घडलां पळय तें तुमच्या मुखार मांडटा। पालिका बाजार म्हणून टेंडर जाला 10 कोटी रुपयाचें। टेंडर ओपन जालें सप्टेंबरान, तातूंत एक सक्सेसफूल बिडर आयडेंटिफाय जाला, किंदळेकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर, बरो कॉन्ट्रॅक्टर, गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर। नाजाल्यार कितें जाता, सदांच भायले कॉन्ट्रॅक्टर येता, पूण हो गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आनी फोंड्यान रावता हो कॉन्ट्रॅक्टराक सक्सेसफूल बिडर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्लो आसा। 10 कोटीचें काम सप्टेंबर जालो, आज 7 म्हयने जाता, अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्ली ना। ऑक्टोबरान ह्या पालिका बाजाराचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो काय ना, ऑक्टोबर म्हयन्यान 14 काय 15 ऑक्टोबराक पालिका बाजाराचो फावंडेशन घातलो। फावंडेशन स्टोन घालून आज 6 म्हयने जाले, काम चालू जालें, अजून काम चालू जावना। आतां वर्क ऑर्डर दितले केन्ना, काम चालू जातले केन्ना, पावस पावलो तोंडार आनी एका म्हयन्या भितर पावस येतलो। पावस येतकीर खंयचें काम चालू जाता। आतां जर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिली अशें सुद्दां तुमचें जर समजलें जाल्यार थंय हे पालिका बाजार येवपाचो आसा। जे फिश मार्केट आतां बंद उडयलां, जे अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा, थंयच्यान तें एक्सटेन्शन जावन फाटल्यान ज्यो भाजी बी विकता पळय, फळवाले बी बसता, थंय पर्यंत हे पालिका बाजाराचें कन्स्ट्रक्शन येतलें। आतां जर समजा कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डरूय दिली जाल्यार तांकां रिहॅबिलिट अजून केल्लें ना म्युनिसिपालिटीन। सो ही जबाबदारी कोणाची, रिहॅबिलिट करपाची। खंयच्या परिस्थितीन हें मार्केट जातलें। मुखेलमंत्र्यान म्हटलें की 7 म्हयन्या भितर आपूण स्मार्ट सिटी करता। आमी मुखेलमंत्र्याक सांगता, आमकां एटलिस्ट हे मार्केटाची जें कितें काम आसा ताका चालना दी बेगीन।
आमी प्रो डेव्हलपमेंट हांगा आमी कोणाक क्रिटिसायज करपाक येवना. आमी आयल्यास आमच्यो समस्या जी रियलिटी जी फोंडेकारांची आनी ह्या मार्केटाची जी रियलिटी आसा ती मांडपाक आयल्ली आसा. आमी कोणाकूच क्रिटिसायज करना. जर हें जाता आमी सगळे जाण ह्या गोष्टीक सपोर्ट आमचो आसा. तर असो हो डेव्हलपमेंट फोंड्यान चल्लेलो आसा. फोंड्यान आमी म्हटलें फंक्शनल सिटी म्हणजे फोंड्याक आमकां CCTV कॅमेरा दियात, पार्किंग दियात, बरें पार्किंग आशिल्लें थंय आज नुस्त्या मार्केट हाडलां. फोंड्यान खंयच पार्किंग अशें म्हटलेलें पे पार्किंग चालू करता म्हटलेलें. लोक आज पयशे दिवपाकूच तयार आसा. लोकांक जर गाडी घेवन बाजार करपाक जाय लोक आज 20 रुपया भरपाक तयार आसा. पे पार्किंगूय म्युन्सिपालिटीन केल्लें ना. फक्त घोशणाबाजीत फावंडेशन स्टोन घालपाचें आनी लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचें, ह्यो गोश्टी ह्या सरकारा मार्फत चल्ल्या. तर आमी सरकाराचे दोळे उगडून सोदता की जाता तितके बेगीन ह्यो ज्यो घोशणा तुमी बाय इलेक्शनाच्या निमतान दिल्ल्यो त्यो पूर्ण करात आनी फोंडेकारांक ह्या त्रासांतल्यान सोडयात. हांगा सध्या गोंयच्या परिस्थितीन हांगा फूल स्लिपरी जाल्ले आसा. सो हे तरी तुमी आमी तेच म्हटलें न्ही. पार्किंग न्ही, हे पार्किंग केन्ना फीश मार्केट म्हणून डिझायन करूना. फीश मार्केट जेन्ना डिझायन करता तेन्ना ताका प्रॉपर ड्रेनेज आसपाक जाय, वॉशिंग क्लिनींग स्पेस आसपाक जाय, क्लिनींग प्रोविजन आसपाक जाय, उदकाचे टॅप्स आसपाक जाय प्रत्येक कडेन. जर कितें नुस्तें म्हणटा तें सकाळीं विकलें सांजचें वता की घाणी जातात न्ही. सो हे हायजीन आनी हे ज्यो ड्रेनेज प्रॉपर ज्यो फेसिलिटी आसा त्यो पार्किंगान आसतल्यो कश्यो. पार्किंगान आतां मार्केट केलें बरें, तात्पुरतें केलें, तुमी तांकां शिफ्ट केलें. अरे पूण ते आजून तुमी वर्क ऑर्डर दिवना मरे कॉन्ट्रॅक्टराक. केन्ना वर्क ऑर्डर दितले, केन्ना ते फाटल्यान रिहॅबिलिट करतले. हे एका फोंड्या मतदारसंघाकूच लागून ना. मडकयचे लोक हांगा येता. बोरी म्हणजे शिरोडा मतदारसंघ, प्रियोळ मतदारसंघ येता. फोंडा आणि आम्ही वाळपय मतदारसंघाचे उसगांवचे लोक सुद्धा ह्या मार्केटांतल्यान नुस्तें व्हरता. हांव सांगता आमी आतां उसगांवच्यान हांगा नुस्तें व्हरपाक येता, अशी वीट येता हांगा नुस्तें व्हरपाक येवपाक. हे पांय परत गाडयेन घेवन बसपाक जायना आमचे कडेन, कित्याक दीसभर ते गाडयेक सुद्धा घाण मारता. आता तुम्ही पळयला आसतलें येता आसतना पार्किंग म्हणटा हांगा बेजमेंटान पार्किंग म्हणल्यार फातरी सगळ्यो फुटल्या. पावसा दिसांनी उदक खंय आणि गटारां खंय, हांगा कांयच काय ना. कितल्योश्योच गाडयो पडटा. पोरू आमी इश्यू घेतिल्लो. हो मार्केट भर पावसाक पोरू जुनान बंद करून हांगा हाडून टेम्पररी 2 महिने ते 3 महिन्या खातीर म्हणून सांगिल्लें. हे आज परमनंट मार्केट जाला. आमी हो कित्याक याद करून दिता, पयर इलेक्शनाक रती महारथी गोंयचे सगळे देव कशे विष्णू ब्रह्मा बिम्मा सगळे आसा पळय शंकर फोंड्या आयले धर्तरेर सारखे. अचानक धर्तरेचेर तांणी खंयचे स्मार्ट सिटी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लड बँक ह्यो पळय घोशणा केल्यो. म्हणजे देव कशी वरदान दिता तशें फोंडेकारांक दिसलें खरेंच आमी धन्य जाले का म्हणून. इलेक्शन कॅन्सल जालें, सगळ्यांनी आपली साटली पुटली कवळी गेले टुराक. आतां खंय कोण दिश्टी पडटा, हो सीएम येवन पळय 40 कोबरा बैठकी घेवन पळय फोगेटी बाण नारगां सुरसुरी कितें पेटयली पळय, शेळयली सगळी. हांव फोंडेकारांक इतलेंच सांगता, इलेक्शनाक येता पळय त्या इलेक्शनाक स्टंटबाजी करपाक येता, मागीर पळया दशें कितें दी. आज हांव सांगता आमदार ना खरो, पूण हांकां जाय जाल्यार 2 महिने भितर इलेक्शन घेवन ते कडीक लावपाक शकताले, आमदार दिवपाक शकताले. पूण तांची ती इच्छा नाशिल्ली. तांकां ते लोळोन फुडल्या पर्यंत व्हरपाचें आशिल्लें. मेन हांगा एक सांगता, मार्केट पळय आमी स्मार्ट सिटी मागनात. आमी कितें मागतात, एक बरें मार्केट मागता. पार्किंग प्रॉब्लेम पावसांत तर हांगा येवपाचेंच ना. आतां हे आतांच भरला पळय गटारां, ही पावसाक ओवरफ्लो जातली. घाण हायजीन खंयचे. हांव हेल्थ मिनिस्टराक विचारता, आतां खंय तुजी FDA आसा, आतां खंय तुजें हेल्थ आसा. हे पळय हायजीन, हे नुस्तें हांगा कट केल्ले लोक घरा कडेन व्हरून खातात, हेच भुरगे खातात. आमी सरकाराक सांगता, तुमच्यो घोशणा नाकात, तुमचे आमकां काय आश्वासनां नाकात. 2012 ते आता 25 इतले वर्सां तुमकां सरकार दिलें आनी फोंडेचें एक मार्केट बांदपाक जायना. आनी खंयचे स्मार्ट सिटीचे उलयतात तुमी. हे पयलीं आतां जुना पयलीं करात. हे गोंयकाराची मेन फोंडेकाराची गरज आसा ती हे मार्केट. मागीर तुमी स्मार्ट सिटी करात, मागीर जाय ते करा. आनी हे सुद्दां मार्केट पयलीं बांदिल्लें ते काँग्रेसीनूच बांदिल्लें. तुमचे कडेन BJP कडेन हे मेंटेन करपाक एबय जायना. तिका बाबडेक सदांच जागोच मेळना. जेवटेन ती बाबडी आतां गोंयकार
आता ही गोंयकार आमची खरी बाबा एक नुस्त्याचो धंदो करून पोट भरपाक सोदता. आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा पळय ही गोंयकार ही स्वता भरता. तांकां बसपाक जागो ना. ती माजरां कशी 7 जागे चेंज करता म्हणटा तशी ती बाबा हांगा थंय विचार सकाळ फुडें जागो सुद्दां तांकां ना हांगा. अंत्योदय तू आता खाची बसता फाल्यां तुका हांगा जाल्यार दुसरो तूं थंय बसता. सुंगटाय मोठी हाड, सुंगटाय मोठी हाड. आम्ही काय विचारताय तुम्ही आवाज काढून हांगा पळय राहिले ते 40 ते 33 आमदारांक आतां येवन विचारपाक जाय ह्या मार्केटात एक तरी आमदार नुस्त्याक काय न्ही जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आमदार कितें आमदार घराकडे बसता नुस्तें आयके घराकडे पावता. आमदार एक खासदार जर मार्केटान येवपाक लागत न्ही जाल्यारूच मार्केट सुदारता. आमी आनी तुमी उलयले म्हूण मार्केटां सुदारना. जेन्ना लोक भाशणां करता आमदार येता लोकांनी सांगपाक जाय मार्केटान यो आनी हांगा सभा घे. तरी हांगा सभा घेवपाची बस स्टँडार सभा घेतली म्हूण जायना. ह्या मार्केटान जर सभा घेतल्यार हो इश्यू कळटलो. राजेश बेरेकार सारखो गाडी ह्या फुडाकार घेवन अपेक्षा आसा. 27 काँग्रेस सरकार हाडपाक आनी अशी मार्केटां प्रत्येक मतदारसंघात तुम्ही तुमच्या सारख्या मनशांनी पुढाकार घेऊन आम्ही आता बोबो मारत आसा कितपतीर जालो ह्या मार्केटा बद्दल. आता हे लीक करतलो न्ही जाल्यार सरकार लीक करपा जाय, नवें सरकार हाडपा जाय. हे शब्द जावचें ना. 8 हे सगळें सरकार लीक करचें पडटलें. मे म्हयन्याच्या मार्केट आमी दाखयतात तुमकां. दिता सरकार बदलून दिया. आमी दाखयतात तुमकां मार्केट कशें आसता तें. पार्किंग सोय कशी आसता ती कित्याक काँग्रेसीनूच बांदिले बीजेपी कडेन बेश्टे आमी आयले आमकां तात्पुरते कितें दोळ्या दाखोवपा जातलें. हे जर परमनंट सोल्युशन जाय जाल्यार परमनंट सरकार हाडटले. तुम्ही दितले काँग्रेसी कडेन सरकार काँग्रेसी कडेन दितले इलेक्शनूच जालें ना रे. परत सत्ता तयारी करून होईल त्या टायमार आता लोकांक 10-10.5 सुद्धा किती दिवपाचे दिले. दोन उपरांत जे कोण घेवपाक लागले ते ना मरे नाही ना. लोकशाहीची हत्या केली मरांच्यांनी. 27 दिले जितला 27 पळय आता हे सांगता चोरी भरपूर आसा न्ही रे. नवो सरकार जाय म्हणटा न्ही ते लोकांची इच्छा आसा अशी कितें आसा सरकार मतदानांतल्यान दाखोवन दियात. आनी तुमी निवडून दिता ते तिच्या सारको जो आतां मिमिक्री करपी तूं मातशें प्रबोधन कर वता थंय की सरकार बदल म्हणून. अरे नवे आमी हाडटा रे पूण चुक करून ते रोखडे त्या सरकारान वयता रे. वचचें न्ही आमी कितें करपाचें. वचचें ना आतां वचचें ना जाल्यार बरें आहा. हाडप जाल्यार वतले आनी आमचे सारके लॉयल तांकां दियात पार्टी वचचे ना. तुम्ही पयलीं तिकेट घेया मग. न्ही दितली न्ही आनी हां तुम्ही तिकेटी घे. तुम्ही लॉयल न्ही सारखे तूं घे. शाळा जाला न्ही हांगा कितले लोक ह्या शाळेचेर विसरून पडटा. आनी हायटीन तुमी जाणा आमचे कडेन सर्जन ना हायटी सारकी ना. हांगासल्यान कोण पडला जाल्यार जीएमसी वचून सुपर वचपाचो. हे पळय हे कोणीची दशा पडलेली बरी. आतां मिटींग हे पयलीं सॉल्व करा मागीर इलेक्शनाक या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.